नमस्कार तुमकां सगळ्यांक हांव शेफ विनोद नायक. आयचे ट्रीप जे आहा न्ही एकदम लॉंग डिस्टन्स म्हणटा पळय ते आमी करतले. आयज 8.5 वर लागतले आमकां लंडनसून स्कॉटलँड वचपाक. स्कॉटलँड वचपाचें कारण म्हणजे कितें, आमचो कॉमेडियन रिचर्ड हेजो तियात्र स्कॉटलँडाक आहा आयज, एबरडीन म्हणटा थिंगा. आनी हांव स्पेशली वचपाक लागला लोकांक मेळपाक. प्रोड्युसर जो वालन तर म्हाका इनवायट केला स्पेशली लोकांक मेळपाक. आतां स्विडन येयल्ले न्ही ते भाशेन स्कॉटलँड वचया, लोकांक मेळया, लोकांचे विचार कितें आहा तुमचे फुडें दवरया आणि स्कॉटलँडकारांक बी मेळया आनी तांकांय व्हिडिओचेर घेवन येवया. तर जर्नी जी आहा न्ही आमचे एकदम इंट्रस्टिंग जावपाची आहा. 532 मायल्स, 550 मायल्स आमी वतले लंडनसून. 8.5 ते 9 वर लागतले. मदीं ब्रेक घेतल्यार मातशी टायम लागतले. आतां लंडन म्हणटा थिंगा आमी एस्कॉट रोड हाय म्हणटा थिंगा पळय, एस्कॉट रोड हाय रोड म्हणटा पळय थंय आहा आमी आतां सद्या. आणि जर्नी जी आहा न्ही भरपूर लॉंग डिस्टन्स आहा. आनी हांव एकलोच आहा गाडयेन. आतां सगळो ट्रूप जो आहा काल 11:30 भायर सरलो तेंच्यांनी कोचीन. आनी हांव आतां वचपाक लागला सकाळचे सकाळचे 6 जाल्ले आहा. आतां पळोवया कितल्यांक पावता. 8.5 वरांची जर्नी दाखयता. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे दिसून पळयता कमेंट सेक्शनान कळोवपाक विसरनाकात. आतां पळया सकाळचे 6 जाल्ले आसा. वातावरण पळयात कशें आहा. आता हांगा गिमान वेगळे आणि थंडीन वेगळे वातावरण असता. आता मातशें लेट उजवडटलो. सकाळचे वातावरण कितें मातशें अशें आसा. हे रायस स्लीप पावले आमी आता. मायल्स उरला अजूनही. ते पब ते लेफ्टान आहा ते घर सुंदर दिसता पळय. पब बीन अशे सारखे डेकोरेट बी करून दवरलेले असता. राईट सायडीन तुमकां चर्च दिश्टी पडटले. फुडें पेट्रोल पंप हांगासून टँक फूल करून या आमी. अर्धे टँक आसा. सुशेगाद 200-300 मायल पावतले आमी. पण रिस्क घेवपाची न्हू. टँक फूल करून दवरले बरें न्ही. अरे रे कोण ना हांगासर. पेट्रोल पंप खाली आहा हो. नेक्स्ट स्टेजर घालया खंय तरी. पेट्रोल पंप हा. रिस्क घेवपाची न्हू. आता फूल पेट्रोल करून गेल्यारूच बरें न्ही. सुशेग आसतलें मातशें. पेट्रोल पंप कशें आहा पळय. हांगासर कोण आसना पेट्रोल भरपाक. स्वता भरपाचें पडटा हांगासर. £27.75 जाले आतां. पयलीं अर्दो टँक आसलेलो आतां फूल केलें. आतां एक 500 मायल तरी वतले गाडी. 500 फूल टँकान. स्कॉटलँड पावसर आमकां पेट्रोल घालपाची गरज ना. ही हायब्रीड गाडी न्ही चड पेट्रोल घेना ती. त्याची एडवांटेज हे गाडयेचे बेस्ट. चड खर्च येना. चला हांव चल्लो स्कॉटलँड. तुम्ही विसरचे पयलीं सबस्क्राईब करा आणि विसरचे पयलीं लायक मारा व्हिडिओ. हांगासर वारो बिरो घालपाक हांगासर सगळे मशीन लागलेले उरता. स्वता घालपाचें पडटा ते सगळे. हांगा कोण मनीस आसपाना तुमकां ते वारो घालपाक तेल घालपाक. हे सगळे कामां आमकां हांगा स्वता करचे पडटा. इंडियन कितें एकदम रॉयल लायफ. हांगासर पळय कितलो व्हडलो भाडकार असल्यार तुमकां पेट्रोल स्वता घालचें पडटा.
जय श्रीराम. इंडियन कितें एकदम रॉयल लायफ. पेट्रोल घालपाक मनीस आसता, वारो घालपाक मनीस आसता. चल रे घाल रे बाबा, इतलो पेट्रोल घाल, इतलो वारो घाल, जालें काम जालें. हांगा कितें कितलो व्हडलो भाटकार आसल्यार सगळें काम आमकां स्वता करचें पडटा हांगासर. एक्चुली एक तरेन बरेंय हें. हांगासून रायट मारतले आमी. इकिंगहॅम म्हणटा थंय पावला. इकिंगहॅम. मायक लावना आमी. मायक लावना हांवें. सकाळचो सीन आहा, आवाजूय मातसो एकदम दाट येतलो. 550 मायल अजूनही आहा. 22 मिनटां जाली. आतां फुडें मोटरवे येवपाचें आहा आनी ऑक्सफर्ड वयता ते वाट घेतली आमी. हांगासून थर्ड एक्झिट घेतले आनी रोड सायन बी पळय, रोडाचेर बरयल्लें एकदम वेवस्थीत. रायट सायडीन मात पळोवपाचें रावंड एबाउटाचेर. ह्यो व्हडलो रावंड एबाउट आतां. हांगासून लेफ्ट गेल्यार ऑक्सब्रिज म्हणटा थंय पावतले आमी. पण आमी ऑक्सब्रिज न्हू, स्कॉटलँड वतले. पळय हे एक्सिट, ह्यो गाडी वता पळय आवडी, तेजे फाटल्यान या. आनी हे व्हायट पट्टीवाले बोर्ड दिसता न्ही, एक ब्लॅक पट्टी, एका म्हणटा नॅशनल स्पीड लिमीट. म्हणजे हांगासून 70च्या स्पिडीचेर आमी वचपाक शकता. तर आतां आमी पेटोवया गाडी. जय श्रीराम. आम्ही लेफ्ट गेल्यार विंडसर. सकाळचे वातावरण पळयात आणि इंग्लंडचे ब्रिटनचे मोटरवे पळयात. आणि गाडयो कशे धांवता ते पळय एकदम व्यवस्थित, लेन मेंटेन करून. कोणाक लेन चेंज करपी आसता पळय ते इंडिकेट दिता आणि मागीर लेन चेंज करता. हांगासर 70ची स्पीड आसा आणि आमी घेतले आता मोटरवे. बर्मिंगहॅम वयता पळय ते वाट घेतली आमी. स्ट्रेट वचप. हांगा लेफ्ट गेल्यार हिथ्रो टर्मिनल 5 आनी साउथ हॅम्पटन वचपाक लेफ्ट सायडीन वॉटफोर्ड वगैरे. आमी स्ट्रेट वतले पळय. वयर बरयला पळय सायन पळयात, बर्मिंगहॅम, ऑक्सफर्ड. आनी ऑक्सफर्ड वचपाचें बी हेच सेम रोड आहा. हांव कितें करता, क्रूज कंट्रोलाचेर घालता आनी सुशेगाद बसता एकदम. 70ची स्पीड सेट करप आनी बसप. जय श्रीराम. टँकर पळय केदे व्हडले.
क्रॉस एकदम शाईन आता एकदम डे लाईट सकाळचे एकदम 6:30 झाले सकाळचे आता आणि तापमान 12 डिग्री टेम्परेचर सध्या आता 12 डिग्री टेम्परेचर हा स्कॉटलँडान वेगळं टेम्परेचर असतं झाले हा आणि आम्ही ऑक्सफर्ड शहर म्हणतात थंय पावला ऑक्सफर्ड न्हू हा ऑक्सफर्ड शहर म्हणटा हे एरियेक हे जे टावन आहा न्ही ताका ऑक्सफर्ड शहर आणि हांगाचे सीन पळयात एकदम ब्युटिफूल सकाळचे 6:45 जाल्ले आहा हांगा फोग आहा फोग नाईट जर्नी न्ही मातशें डेंजरस आसता खुबशे स्ट्रीट लायट ना आतां हे रोडाक पळय हांगासर स्ट्रीट लायट ना आता हेच जर्नी जर रातचे केले न्ही जाल्यार मातशें तितले विजिबिलिटी आसना एकदम डेंजरस आहा ताका लागून हांव डे ट्रॅवल करता चडसो दिसान म्हणजे तुमकां व्हिडिओ बी पळोवपाक मेळटलो व्हिडिओ करपाक बी मेळटले आनी हे सगळे दृश्य पळोवपाक मेळटले रातचे कितें सगळें काळो 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 खूब आनी हांगासर स्ट्रीट लायट ना आनी ते आनी एक प्रॉब्लम से 4 माइल उरला हांगासून हांगा पळय रायट सायडीन शेत आहा आनी सगळे दुकट सगळे फोग कांयच दिश्टी पडना तरी बरे रोड क्लियर आहा म्हणून हांगासर एक विचित्र सीन आहा रायट सायडीन कॅमेरा गुणोवपाक मेळटाले बरें जातालें पण कॅमेराक अशें हात लावपाक शकना आमी फोनाक दाखयता न्हू एकदम अप्रतीम अनबिलिव्हेबल आहा सीन फुडें रोड एकदम क्लियर आनी रायट सायडीन एकदम धुंवर दुकट सारकें आमकां आतां ड्रायव्ह करून 478 मायल उरला आनी टायम सकाळचो 7 जावन 10 मिनटां जाला पळय सगळें टेस्ला पळय ब्रँड न्यू टेस्ला वचपाक लागला म्हाका जाय टेस्ला नाका रे बाबा
कम्पेर्ड टू लंडन. लंडनान वेगळो तुमकां टेम्परेचर मेळटलो आनी स्कॉटलँडान डिफरंट टेम्परेचर मेळटलो पळय. अजून भरपूर पयस आहा. 466 मायल्स आहा न्ही. 466 मायल्स आणि एक 4 वर. डे जर्नी केल्ले बरे. रातचे न्ही चड काळो खूब उरता हांगासर. ताका लागून हांव सकाळचे स्टार्ट करता चडशे जर्नी. म्हणजे सकाळी 4-5 स्टार्ट माय जर्नी. जितले जाता तितले जर्नी हांव चडान चड डे लायटींग करता. कित्याक डे लायटींग केल्यार तुमकां उजवाड मेळटा आनी सिनरी जे सीन्स बी आहा पळय ते बरे विडियोग्राफी बीन करपाक बरें जाता. रातचे तुमकां कांयच ना, फक्त जर्नीच जाता. ते तुमकां फायदो जायना. एक ट्रॅव्हल ब्लॉगाक, एक ट्रॅव्हल व्लॉगर्साक डे जर्नी केल्यार तुमकां हे सगळे पळोवपाक मेळटा न्ही, संवसार व्हिडिओ. रातचे कितें सगळें काळो खूब. ट्रॅव्हलिंग जाता बरें, पण एक तर डेंजर बी आसता पळय. हांगा केदे व्हडले मोटर वे आहा पण स्ट्रीट लायट ना. आनी विदावट स्ट्रीट लायट गाडी चलोवप न्ही म्हणजे चड रिस्की आसता. 70चे स्पीड आसा हांगासर आनी ते हिसपान मातशें रिस्की उरता. ताका लागून दिसान चलयल्लें बरें. सकाळी उठप सुटप, काळोख जालें का ट्रॅव्हल बंद करप, रावप हॉटेलान. आतां 2 दीस हांव स्कॉटलँड रावतलो. 1 तारखेक सकाळी सुटप, सांजच्या घरा. आनी सोमारा स्कूल बी आहा. स्पीड लिमीट हांगासर चेंज जाल्लें आसा. वयर पळयात सायन 60 दाखयता. 60 ट्राफिका हिसपान ते स्पीड लिमीट चेंज जायत आसता. ताका लागून हे रोडाक न्ही हांगाचे मोटर वे स्मार्ट मोटर वे म्हणटा. आतां आमी लेफ्ट लेन घेतले. टुवर्ड्स बर्मिंगहॅम वयतली आमी आतां.
लंडनच्या लागीं पावला आमी बर्मिंगहॅम. हांगासून लेफ्ट सायडीन गेले आमी बर्मिंगहॅम ऑलरेडी व्हिडिओ केला आहे. ते नायक 78चेर आहा, म्हणजे दुसऱ्या हिंदी चॅनलाचेर. कोंकणी टीव्हीचेर बी स्वता बर्मिंगहॅम वचोन एकदम व्यवस्थित व्हिडिओ करपाचे आहा. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही, तुमकां खूब पैसा वसूल सीन पळोवपाक मेळटले एकदम. वॉरविकशायर म्हणटा थंय पावले आमी आतां. वॉरविकशायर M42 आता हे रोडाचे नाव M42. हांगा रोड वर्क चालू आहा म्हणून स्पीड लिमीट हांगासर चेंज जाल्ले आसा. 50 स्पीड आसा आनी त्याच्या वयर स्पीड कॅमेराज, एवरेज स्पीड कॅमेरा म्हणून आसता ते लायल्ले आसा. आनी AI जनरेटेड कॅमेरा आसा हे. ते स्पीडिंग केले तालाव पडटले. तर ताका लागून आमी व्यवस्थित आपणे स्पीड लिमीट फॉलो करूया. रोड्स पळया, रोड सायन पळया हांगासर कितले मेंटेन कशे करपाचे रोड ड्रायव्हिंग हे सगळे. जितले रोड मार्किंग्स पळयला न्ही, हे सगळे रोडा फाटल्यान कितें ना कितें रिजन्स आसतले. आतां हे मार्किंग पळयता न्ही तुमी, हे मार्किंगाचेर तुमी ओवरटेक करपाक शकना. ओवरटेक केल्यार तुमकां 65 पावंडाचे तालाव पडटले आनी वयल्यान 3 पॉयंट पडटले. ताका लागून हे रोडाचेर ओवरटेक करप ना. पण आतां हांगासर केलें जाता ओवरटेक. हे कट आहा न्ही रोडाचेर, हांगासर करपाचें आतां ओवरटेक. तर आमी मदले लेनीर रावया. रोड वर्क चालू आहा. कामां बी पळय हांगासर कितें व्यवस्थित जाता सारकें. आनी सगळे म्हायती दिल्ली आसता की कितले स्पिडीर वचप, खंय कितें काम चालू आहा, हे सगळे म्हायती हांगासर दिल्ले आसा. हे ब्रिटनचे स्मार्ट मोटरवे. आनी वयर सगळे बोर्ड बी पळयतले न्ही तुमी, फुडें कितें प्रॉब्लम बी आसले तुमकां ते इन्स्ट्रक्शन दीत रावता की अमके अमके कामां चालू आहा, अमके अमके प्रॉब्लम जाल्ले आहा. हांगासर पळया वयर इन्फॉर्मेशन पळया, डिले जाल्या म्हणून सगळे इन्फॉर्मेशन सगळे मेळटले तुमकां. तेजेर मातशें लक्ष दीत रावप गाडी चलयता आसतना. आता स्पीड लिमीट हांगासर चेंज केल्लें आसा. आतां आमी हांगासून 70 मायल्स वचपाक शकता. 70चे स्पिडीचेर नॅशनल स्पीड लिमीट लागू हांगासून 6.5 वर ड्रायव्ह करतले आमी. आतां 6.5 वर उरला 425 मायल्स. 425 मायल्स उरला आनी जर्नी टायमींग म्हणजे 6.5 वर लागले आमकां. सकाळचे 8 जाला, 2 वर जाले आमकां ड्रायव्हिंग करून. आता तीन वर ड्रायव्ह केले उपरांत आता एक ब्रेक घेवया आमी. आनी हांगासून आतां आमकां 285 मायल्स उरला. म्हणजे पळयात कितले ऑलमोस्ट 3-3.5 वर ड्रायव्ह केले ऑलरेडी. आनी 285 मायल्स आमी आमचे 285 मायल्स आनी उरला. हे सर्वीस स्टेशन हांगासर. हांगासर चाव कॉफी पिवया, एक वर मातशें रिलॅक्स करया, इंजीन मातशें थंड जातले आनी मागीर कॅरी ऑन करया. तर सो फार सगळें बरें आसलेलें. आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयच्या देशासून पळयता कमेंट सेक्शनान कळपाक विसरनाकात. ब्रेक घेवया.